आजकाल सध्या प्रदीप अगरवाडकर हांचे घर मोडपाचे प्रकरण गाजत आसा। नमस्कार, हांव तन्वी प्रभुगांवकर आनी तुमी पळयतात माय गोवा नेटवर्क। ह्या घर मोडपाच्या विशीं आयिल्ले तक्रारीचे फाटभुंयेर आसगांव पंचायत आनी थळावे गट विकास अधिकारी BDO हांणी आयज ह्या घराची पळोवणी केली। 28 तारखेक हे विशीं पंचायतींत कंप्लेंट आयिल्ली आनी त्या फाटभुंयेर हे इन्स्पेक्शन केले अशें आसगांवचे सरपंच हनुमंत नायक हांणी ह्या वेळार सांगले। पळोवया ही विज्युअल्स। आमचे एक्सपेक्शन आसले डेमोलिशन ऑफ प्रदीप अगरवाडेकर हाऊस। तेन्ना आमचे 28 तारखेर आमच्या आसगांव पंचायतीन कंप्लेंट येयल्ले आनी कंप्लेंट आसले एक काशीनाथ शेट्टी, दुसरो आसलो आमचो जजमेंट आलवारी आनी तिसरो आसलो आमचो कोरोचून कृष्णा पंडीत। तेंच्यांनी कंप्लेंट घातलेले डिजायनी आनी कंप्लेंट अशें जावन आसलें की जे पूजा शर्मान जे इलिगल हाऊस डेमोलिशन केला तेजेर एक्शन जावची आनी प्रदीप अगरवाडेकर आनी तेजी मिसेस आहा जी त्रिशा अगरवाडेकर तांकां कसलेच रिपेर करपाक लायसन्स दिवचें न्ही। मजगती ह्या प्रकरणातील मुखेल आरोपी पूजा शर्मा हांच्या जामिना विशीं आयज पणजे सेशन कोर्टात सुनावणी जाली। ह्या जामिना विशीं निकाल न्यायालयान बुधवारा 10 जुलय मेरेन राखून दवरला। Sir, contention of the prosecutor is that to reveal the conspiracy by your client, custodial interrogation is required. There is no conspiracy ever entered into an plan. Let them interrogate me. I am saying give me protection. Let them ask whatever they want. My client will answer. Okay, thank you. The client will come. Client is going to come. Going to? Your client is coming. If he is required, he will come. Sorry. Because you don't know, if he comes today, they will get arrested because there is no order.